उगडास करतलो आमचे बाबा म्हणजे आमचे पंच जे आसात दिनेश बाब नायक त्याच बरोबर आमचे बाळू यांचे बापूय तांच्यांनी एक उतर दिल्ले आशिल्ले की आमकां हो रस्तो करपा खातीर कांयच हरकत ना आनी तदनंतर बरेचशे आमचो प्रोसेस सुरू जाल्लो आशिल्लो। ग्रामस्थांचे खूब हांव आभार व्यक्त करतलो कारण ग्रामस्थांनी प्रत्येक वेळाचेर हो रस्त्याचे फॉलोअप केल्ले आशिल्ले आनी काही कारणास्तव हो रस्तो उरिल्लो आशिल्लो। पूण आमी इतिहासान न वता आसतना इतिहास घडोवपाची आज गरज आसा। म्हाका दिसता जे हांव व्रत घेवन ह्या मतदारसंघान पांय दिल्लो आशिल्लो तो व्रत म्हणल्यारूच प्रत्येकाच्या घरदाराक रस्तो पावोवचो, तांकां उदक पावोवचें, तांकां विजेची बरे तरेची लायट म्हणल्यार अनइंटरप्टेड लायट दिवच्यो हो एकमेव संकल्प। आणि आज हो रस्तो आज आमी शुभारंभ करतात। म्हाका एक खबर आसा बरोसो वेळ लागलो, कारणां खूब आशिल्लीं, पूण आज हांव ग्रामस्थां कडेन इतलेंच मागतलो की तुमकां कसो रस्तो जाय। म्हाका दिसता म्हज्या हें वयलें अशें काम जो नवें जेन्ना काम आमी करतात तेद्या वेळाचेर आमी फक्त शुभारंभ करतात आनी आमी वतात। मागीर काम केन्ना सुरू जाता हें बरोसो थोडोसो वेळ लागता, पूण आज आमी इन्क्लुडींग सगळे तयारीन आयिल्ले आसात विथ JCP बाकीचे सगळे रस्तो घेवन म्हाका दिसता विदीन 8 दिसां भितर आमी हो एक्सेस रोड आमी हें करतले, ताका सोलीन घालतले, रोलर मारून आमी रेडी करून दितले असो एक तरेचो एक विजन हांवें दोळे मुखार दवरलेलें आसा। कारण चड काळ आमी ह्या ग्रामस्थांक तिश्टत आमी दवरपाक शकना, कारण म्हाका एक खबर आसा एक दुयेंत जर एक मनीस जर जालो जाल्यार ताका खुर्चेचेर उबारून हाडून दवरपा खातीर रस्त्यार पावपर्यंत कितें जावपाक शकता अश्यो कितल्योश्यो उदाहरणां आमी पळयल्लीं आसा। आनी ही परिस्थिती मुखार येवपाक जायना म्हणून प्रत्येकाचें हांवें पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें जेन्ना हांव आमदारूय जावन आशिल्लो, कोणाच्या काम करपा खातीर जर केन्नाय कोणाचे म्हाका पांय सुद्दां धरचे पडले जाल्यार हांव पांय धरतलो, कारण हेंच म्हजें कर्तव्य जावन आसा। आनी म्हाका दिसता हो रस्तो त्या अनुशंगान जाणटेल्यांच्या आशिर्वादान आनी बरेचशे आमचे ग्रामस्थ जांकां हो रस्त्याची गरज आसा, मदले एखादे डिफरन्सीस आसपाक शकता, पूण डिफरन्सीस ते सुटावे करपा खातीर बरोचसो प्रयत्न लागलो आसा। पूण बरो तरेचो रस्तो आज तुमचे आमी करून दिवपाचें आमी उतर दिल्लें आसा, ताचे खातीर हो शुभारंभ करतात। आनी त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्टर बरे कॉन्ट्रॅक्टरूय जुप्त करून काम करणारे कॉन्ट्रॅक्टर आमी हेजेर कामा खातीर नेमियार केल्ले आसात। हांव सगळ्यो ज्यो काही गोष्टी तांकां तुमचे सगळ्यांचे उजेर सांगपाक शकता। तुमकां कसो रस्तो जाय तसो तुमी रस्तो व्हरून घेवचो आनी थोडीशी म्हाका थोडें हें जालें ना असमाधान जातलें, थोडें समाधान जातलें, पूण तातूंत भितर तुमी समाधान मानप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आनी म्हजें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येक दारान रस्तो पावपाचो म्हजें एक स्वप्न आसा, तें स्वप्न एक पूर्ण जाता आनी हेजें सगळें श्रेय जर कोणाक जर वता जाल्यार म्हज्या मतदारांक वता, म्हजे बरोबर असणारे त्या सगळ्या खंदेक समर्थकांक वता। म्हाजो निवडणुकीक जाहीरनामा काडून आशिल्लो, हांवें वचननामा नांव दिल्लें आशिल्लें आनी तें वचन म्हाका दिसता पूर्ण करता आसतना आज खूब म्हाका दिसता हो रस्तो म्हज्या वचननामांचो नाशिल्लो, पूण ज्या वेळाचेर मागणी आयली, ज्या वेळाचेर काही विशय आशिल्ले ते सुटावे करपा खातीर होच न्ही आनी 2 म्हजे रस्ते अशे उरिल्ले आहात जांकां उतर दिल्लें आहा। म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बोडयां सारकेलो रस्तो, म्हाका दिसता हो रस्तो जो आसा म्हणजे कोणाक कापस्ताद जावपाना आनी डॅरिंग येवपाना। म्हाका दिसता येणारे एंड ऑफ द मंथ आमी तेजे शुभारंभ करतलो, पूण त्या रस्त्याचेर हांव कितें जालें आनी कितें जालें तें कथन तुमकां वेवस्थीत करतलो, कारण म्हागे मतदार प्रत्येक नागरीक प्रिय मतदार येणाऱ्याक मागीर सोयरे तयार आसतलो तांच्या खातीर बरे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसा।